नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. फाटल्या 12 वर्सांत देशांत खुबशे म्हत्वाचे बदल अणभवल्यात आनी ह्या परिवर्तनाच्या केंद्रीय सुवातेर गरीब आनी उपेक्षितांचे कल्याण आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलां. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी माध्यमां वरवीं देशाक संदेश दिला. अंत्योदय ह्या विचारधारेंतल्यान प्रेरणा घेवन खूब तेंपासावन फाटीं उरिल्ल्या घटकां मेरेन उदरगत पावोवपा खातीर ह्या काळांत सेगीत यत्न जाल्यात, अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. प्रधानमंत्री जनधन योजना, थेट लाभ हस्तांतरण म्हळ्यार डीबीटी, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन आनी आयुष्मान भारत ह्या सारक्या येवजण्यांक लागून लोकांक सन्मान, सुरक्षा आनी समान संद मेळिल्ल्याचो दावो प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत केला. तंत्रज्ञानाक लागून शासन अदीक पारदर्शक जाला, तशेंच थेट लाभ हस्तांतरण म्हळ्यार डीबीटी आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म हांच्या माध्यमांतल्यान सरकारी मजत थेट लोकां मेरेन पावता. ह्या येवजण्यांतली गळटी उणी जाल्या आनी विश्वास अदीक घटमूट जाला, अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. गरीब कल्याणाचो हो प्रवास आतां विकसीत भारताच्या दिकेन एक लोक चळवळ जाल्या, अशें प्रधानमंत्र्यांनी संदेशांत नमूद केलां. राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेची उत्तर विभागीय बसका आयच्यान चंदीगडांत सुरू जाल्या. येता त्या बुधवारा मेरेन ही बसका चलतली. बसकेचे यजमानपद हरियाणा विधानसभे कडेन आसा. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे हस्तुकीं ह्या परिशदेचें उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळींत राज्यसभेच्यो उपाध्यक्ष हरिवंश सिंग, हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी तशेंच विधिमंडळाचे पीठासीन अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांणी ह्या कार्यावळींत उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. केंद्र सरकार विरोधात सामुहीक रणनीती थारावपा खातीर इंडिया आघाडीची म्हत्वाची बसका आयज नवी दिल्लींतल्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबांत सुरू जाल्या. ह्या बसकेन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुळे, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती ह्या सारखे मुखेल राजकीय फुडारी वांटेकार जाल्यात. संविधान, लोकशाय, म्हारगाय, बेरोजगारी आनी केंद्र सरकाराच्या धोरणां आड एकठांय येवन भुमिका घेवपा खातीर 23 राजकीय पक्ष ह्या बसकेन वांटेकार जाल्ल्याचो दावो आयोजकांनी केला. काँग्रेसच्या कार्यपद्दतीचेर कांय मित्र पक्षांनी नाखुशी उक्तायल्या. द्रमुक पक्ष ह्या बसकेक वांटेकार जावंक ना. माकप आनी झारखंड मुक्ती मोर्चा हांणी लेगीत काँग्रेसीच्या भुमिके संबंदान नाखुशी उक्तायल्या. ही बसका विरोधकांच्या एकजुटीन बळगे दितली काय ह्या गजाली कडेन पुराय देशाचें लक्ष लागून आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज इंडिया वेस्टर्न रिजन अवॉर्ड ह्या पुरस्काराचें वितरण जालें. बांबोळे आयोजीत केल्ल्या ह्या खासा सुवाळ्यान मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं एक्सपोर्ट एक्सलन्स मळार काम केल्ल्या उद्देजकांक पुरस्कार भेटयले. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. The MSME are the backbone of the India's export ecosystem. Nearly 60% of the EPC India's membership itself comes from MSME sector. These enterprises create jobs, encouraging innovation, strengthen local supply chain, and contributes immensely to inclusive economic growth. The government of Goa is fully committed to supporting the MSMEs and exports through the proactive industrial policies, investor facilitation, skill development, infrastructure strengthening, and digital governance. We are focusing on industrial infrastructure modernization, faster clearance through the single window system, promoting of the logistic and warehouse facilities, the skill enhancement and industrial orientation training, startup and innovation support, ease of doing the business reform, encouraging the green and sustainable manufacturing, strengthening the port-led development and connectivity. म्हजे घर येवजणेखाला फाल्यां सनद वांटप कार्यावळ आयोजीत केल्ल्याची म्हायती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.
फाल्यां बुधवारा 9 जूनाक सकाळी 11 वरांचेर ही जिल्लो पावंड्यावेली खासा कार्यावळ जातली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं म्हजें घर येवजणेंतल्या लाभार्थ्यांक सनदां आनी मालकी हक्क प्रमाणपत्रां वांटप करतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। District level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanads and ownership right certificates to different beneficiaries under the माझे घर scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanads under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted. Honorable CM sir, other dignitaries including MLAs, ministers would be attending the program along with concerned officials, deputy collectors, mamlatdars, where these certificates would be issued. Apart from this special drive, separate camps. पेडणे तालुक्यातल्या चांदेल हसापूर मस्कती उभारिल्लो पूल पयल्याच पावसान न्हंयेक आयिल्ल्या हुंवाराक लागून आयतारा राती व्हांवून गेलो। ह्या घडणुकेक लागून न्हंयच्या दोनूय वटेनच्या लोकांचो संपर्क पुरायपणान तुटला। लोकांची जनजीण विस्कळीत संपर्क तुटिल्ल्यान शाळा महाविद्यालय वचपी विद्यार्थ्यांची व्हडा प्रमाणात गैरसोय जाल्या। ताका चांदेल दोगरपाल दोडा मार्ग वा बांदा मार्गान वॉल्त घेवन येवचे पडटले। राज्य प्रशासनान ताकतिकेन हस्तक्षेप करून नव्यान बांदिल्लो पूल बेगोबेग येरादारी खातीर मेकळो करून दिवचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। मजगती पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी चांदेल हसापूर पूल परिसराक भेट दिवन लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। आयज सांजे मेरेन हलक्या वाहनां खातीर चांदेल हसापूर सुरू करून दितले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। Monsoon preparedness has already been done, and we are regularly reviewing. All control rooms have been activated, and twice I have also taken a disaster management meeting, and at the state disaster management level also meeting has been taken, and that work is also being continued. न्यू चंदीगडात सुरू आशिल्ल्या भारत आणि अफगाणिस्तान हांच्या मदीं एकमेव कसोटी खेळांत भारतान अफगाणिस्तानान पंगडाचेर फॉलो ऑन लादला। भारतीय पंगडान पयल्या डावान 8 गडे वगडावन 564 धांवड्यांचो भक्कम दोंगर उबो केलो। ताका जाप दितना अफगाणिस्तान पंगडान पयलो डाव फक्त 152 धांवड्यांचेर सोंपयलो। ताका लागून भारताक 412 धांवड्यांची व्हड आघाडी मेळ्ळ्या। भारतीय पंगडाक अफगाणिस्तानाक फॉलो ऑन दिला। आता अफगाणिस्तान पंगड दुसऱ्या डावान फलंदाजी करता। भारतीय हवामान विभागाच्या गोवा केंद्रान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्ह्या खातीर 9 जून मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। ह्या काळान कांय सुवातांचेर जोगलांनी पावस पडपाचो अदमास आसा। वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाचो अदमास आसा। 8 ते 11 जून मजगती राज्यात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।